मुख्यमंत्री पर्रीकारान भारतातले पहिले व्हर्च्युअल इनोव्हेशन प्लॅटफॉर्माचे उक्तावण केले। स्टार्टअप्स गोंयकार तरणाट्यांच्यो इनोव्हेटिव्ह आयडिया ह्या प्लॅटफॉर्मावरवी रजिस्टर जातल्यो। गोवा स्टेट इनोव्हेशन काउन्सिल हे लॉन्च केल्ले वेबसायटीचेर आयडिया रजिस्टर करपाच्यो। गोवा स्टेट इनोव्हेशन काउन्सिलाच्या वेबसायटीचे मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यान ब्रेस्तारा सांजे उक्तावण केले। गोयच्या तरणाट्यांक स्टार्टअप्स जावंक उर्बा दिवपाचो ह्या प्लॅटफॉर्मावरवी यत्न। Obviously, the young boys in the States, those who have innovation, can take advantage of this. There is no present system for registering. This is providing that registration. We are launching the website for the Goa State Innovation Council today. In fact, a lot of the inputs and advice we have obtained from Honorable CM earlier also. The highlight of this website is that we have something known as a virtual innovation register, which is the first time in the country actually. What does this do is that if there's a student of technology in the state of Goa who has an idea, he will register his idea on this website. We will show you how a little bit later. And in the event that he has to seek a patent maybe a year or so later, nobody can claim that the idea was of somebody else because he has already registered it on a government website which records it in the date and the time of the register. So for him to get a IP or intellectual property right on that idea would be simple by locating it on this website. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक पार्टीन रस्त्यार सोडल्यात। युती पक्षांच्या मतदारसंघांनी तांकां वालोर ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फण्ण मारले। बीजेपीचे कार्यकर्ते खंय तांकां फोन करतात। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा गिरीशान काँग्रेसीची दशा जाल्या ती पयली जाग्यार घालची। बीजेपीच्या पार्टीन आयज आपले जे कॅडर आसा, आपले जे वर्कर्स आसा, जे मंडळाचे ऑफिस बेरर आसा, थोडे मतदारसंघांनी आनी आपल्या ह्या डेडिकेटेड जे कॅडर आसा, जे पार्टी वर्कर आसात, तांकां आयज जे अलायन्साचे मंत्री आसा तांचे कडेन जवळ जवळ विकल्यात आनी तांकां रस्त्यार सोडल्यात सारके। कारण कार्यकर्त्यांची टॉर्चर, ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचे ह्युमिलेशन आनीक तांकां त्रास दिवप, तांचो खंयचो तरी धंदो आसा ताचे वाटे लागप जावं तांचेर फॉल्स केसीस घालप आनी तांकां हॅरस करप, तेन्ना कार्यकर्त्यांची आयज गोची जाल्ली आसा। म्हणजे तुमी इमॅजीन करात, बीजेपीच्या मंडळाचे कार्यकर्ते, बीजेपीचे वर्कर्स हार्डकोर हे ओपोजिशन पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन मारून आपली व्यथा सांगतात आणि मदतीचो हात मारतात। म्हणजे म्हाका तेंची इतली काकूट दिसली, म्हणजे इतली त्यांची वायट परिस्थिती। तुम्ही इमॅजीन करा खंयच्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान हे बीजेपीचे कार्यकर्ते वयता आसतले। गिरीश चोडणकरान एक स्टेटमेंट केला की भारतीय जनता पक्षाच्या कॅडराचे कार्यकर्त्या संदर्भात म्हाका ताका एकूच सांगून दिसता की तेणें आपल्या काँग्रेस पक्षाकडे पळोवचें। काँग्रेस पक्षांत कितली कार्यकर्त्यांक किंमत आसा ती आमकां खबर आसा। आमच्या पक्षा भितर सगळे कार्यकर्ते, सामान्याचो सामान्य कार्यकर्त्याक सुद्दां योग्य मान राखलो गेलो वता। कार्यकर्त्याकूच आमी किंमत दिता आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेरूच आमचो पक्ष वाडटा। तेणें आपल्या पक्षा कडेन पळोवचें, पक्षाची दुर्दशा जाता ती तेणें पळोवची। बीजेपीचे तिगूय खासदार पणजे मिडियाक मेळ्ळे। मंत्री आमदार शेतात देंवतात ते पळोवन श्रीपाद खोशी आयुष मंत्रालयाचो गोंयचो प्रोजेक्ट थंय एनओसीक आडकला। त्यामुळे बरी गोष्ट आसा की आमचे काही आमदार मंत्री आज शेतांक वचूंक लागले, ही बरी गोष्ट आहे। तांचे अनुकरण जनता करतली, त्यामुळे निश्चितपणे आमचे गोंयचे शेत वाडटले, हातूंत दुबाव ना। या डिले जाला खरो, कारण काहीतरी गोष्टी मागीर स्पोर्ट्स 2 जाणांच्यो जमनी तातूंत आशिल्ल्यो, स्पोर्ट्साच्यो आनी हेल्थ मिनिस्ट्रीच्यो। मागीर ती फायल एकदां गेली, परत येयली, अशें कांयशे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेका लागून उरल्या। पण सीएमान लक्ष घातलां, मात हे आठवड्याकच ते कॅबिनेट नोट तयार जाला, ह्या आठवड्याक तो मेळटलो अशी अपेक्षा हांव धरतां। आनी काम जालें, एनओसी मेळ्ळी, पोझिशन मेळ्ळें की काम लगेच सुरू करतले। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। म्हाडाक पालसण कोसळिल्ल्यान मुंबय गोवा हायवे येरादारी सकाळी आडकली। ट्रॅफिक जॅम जावन पॅसेंजर बसी धरून गाड्यांच्यो लांबच्या लांब लायनी लागल्यो। कोसळिल्ले पालसण सांजे मेरेन क्लियर जाले। तो मेरेन एका वटेन गाडयो सोडल्यो, दुसरे वटेन पेणाक एक ट्रक बंद पडिल्ल्यान हायवे आनीक जॅम जालो।
राती उसरा गोंयच्यान सुटिल्ल्या बसींक सकाळी मातसो हो ट्रॅफिक जॅम बादलो. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.